नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीसाना हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा परमळू हे कार्यक्रमाक आजी हांगा सोयरे म्हणून आयल्याची हेग्गार आसा न हेग्गार बालकृष्ण शेषगिरी पै. नमस्कार, तुमकां स्वागत. तर हांगेल एक सांचो परिचय हांव हांगा करून दिता, तदनंतर आमी तांगेले उलोवचें सुरू करया. तर हांगेल आयुश्यांतलो चड वेळ चड प्रवास हांणी समाज कार्याक कला प्रदर्शनाक अर्पण केल्लो आसा. एक ज्येष्ठ अनुभवी सोयरे यक्षगान ताळमद्दळ ह्या कलेंतू हांकां भारी आसक्ती. राष्ट्र प्रशस्ती मेळिल्ले यक्षगान कलाविद डॉक्टर केरमने महाबल हेगडे हे हांगेल गुरू. जनसामान्याक कसले तोंदरे आशिल्ले कस कमी करच्याक मदत करचे हे जे हांगेलो उद्देश. उत्तम वक्ता नाटक भजन हांतू मस्त इतले आसक्ती. आतावरेक तांणी केलेल कार्याक अनेक प्रशस्ती मेळ्ळ्या, अनेक सन्मान जाल्याची. पयलीं तांणी भारतीय जीवन विमा निगम हाचे प्रतिनिधी म्हणून काम केल्या. तांगेल बद्दल आनी इतलो म्हायती करून तांगेल्या उलोवन करून घेऊया. तुमकां अनेक पण स्वागत. तर पहिले प्रश्न, तुमगेल जन्म हेग्गार. हेग्गार तुमकां कशी आशिल्ले आनी तुमगे सानपण कशें आशिल्लें? हेग्गार म्हळ्यार मुखार एक सान हिरीदास गार म्हळ्यार हेग्गार म्हण नांव येयलें तें. हिरीदास गार म्हळ्यार मुखार शरावती म्हापशां सह्याद्री मध्य सपाट बैलो. तशा न्हू म्हालगड्यान त्यांनी केल्ले 300 वर्सां पयले हिरीदास गार हेग्गार म्हण केले नंतर आमी त्या नांवाचें प्रचलीत जालें. आतां तदनंतर तें नांव परिसर तशी चलून गेलें जाल्यार मागीर सानपण हांव हेग्गाराक जल्म जाल्लो. वय तेन्ना म्हाका आई बापान बरेंची मार्गदर्शन दिलें, बरें संस्कार दिलो. तदनंतर मागीर आम्मान तेन्ना सान आसतना देव धर्म पुराणांतलो म्हाका काण सांगता आशिल्ली आई कशें करता म्हणून. मागीर बाप्पान न्यायवागी चलता म्हणून सांगिल्लें नियत आनी कोणाक प्रामाणीकतान वेव्हार करता आनी लोकांक जाय तितली मदत करता. हे बाप्पान दोन म्हाका बीज मंत्र सांगिल्ले. गरिबांक मदत करची आनीक प्रामाणीक मदत करची आनीक खंयचेय तरी स्वार्थ करचे ना समाज सेवेन. तूं जाय तितले बरें काम करता आनी तुगेले 70 कूड हंदन जावचें ना म्हणून बाप्पान सांगिल्लें. लक्षायक जावका म्हणून बाप्पान सांगिल्लें. तेंची देवार आशिर्वादान मागीर आई बापाला आशिर्वादान तेंच म्हण चलता आसलें गेलें. तर तुम्ही विमा कंपनीत काम करत आशिल्ले. ताच्या वर्षी नाटक यक्षगान हे तुमगेल आवडची कल बी तुम्ही ते दोन्ही हाच मेळ कशी घालले तुम्ही? कित्याक म्हळ्यार मागीर साल आसतना दोन मागीर जीवन सांस्कृतिक बदकू कल्चरल. कित्याक म्हळ्यार मनशाक गरल्यागे जनन जीवन उरता जेवण येता आतां बाकी उठून जाता जाल्यार मनुष्य फ्रेश उरकल्यार ताजे उरकल्यार ही मायट बी ताणी प्रोसेस सांस्कृतीक बदल केल्यार मनांत खोशी आत्मा तृप्ती आनीक आमगे चेअरफुलनेस येता सांस्कृतीक बदल केले. त्या हाजेर हांव शालेय जिवनानंतरचे कन्नड शाळेंत तेन्ना आमकां हांव 107th बोडकर शाळेंत शिकिल्लो. त्या टायमार आमगेले त्या टायमार पंचांग आनी सांगचे शाळेंत परिपाट आशिल्लो. पंचांग आनी सांगप पळय अमृतवाणी म्हणून सांगचे आशिल्ली. ते मागीर वांट्यात नाशिल्ले. अमृतवाणी सांगल्यार म्हाका म्हळ्यार हांवें अळीउद काया उडीउद कीर्ती हे बदलाक पयलेचे आमगे देशाक कोण कोण त्याग केला तांणी आमकां कशें फोकस दिला कशें मार्गदर्शन दिलें ते हाजेर आमी कशें डेवलप जावपा बदलाक म्हाका तेन्ना दवरून शालेय जीवन दवरूची मेरा भारत महान मागीर देश हांव देशान हांगचे पुण्यभुमी जल्मा आयलो कांय तरी देशाक करता म्हूण तेन्ना शालेय जिवनांत म्हाका प्रोसेस जाल्लें. तेंची आजरीक देवाल अनुग्रहान ताय भारतान दिव्यानुग्रहान तशी चलता आसा. बरोबर आसा. आणि आता तुम्ही यक्षगान तुमकां आवडटा आणि यक्षगानात तुमकां तितलो व्हड राष्ट्र प्रशस्ती विजेते गुरू. तर ते गुरू बद्दल थोडे यक्षगाना बद्दल थोडे आमकां सांगा. कित्याक म्हळ्यार यक्षगान रामायण महाभारत भागवताचे
पुराण सन्निवेशाचे लोकांक फोकस जावचे खातीर एक प्रतिरूपक नाटक कसं हें बरं केल्यार कसो लाभ जाता, वायट केल्यार कशें नश्ट जाता बदलाक रामायणांतू भागवतांतू पुराणांतू सांगिल्लें आसा. तेंची एक भाग हो. आतां कंस वदेन तूं कृष्ण येता कंस येता, बलराम येता. बलराम आनी कृष्णाले जोडी दुश्टां नाश करचे खातीर कंसाक जरासंधाक केले. ते बदला ते फोकस म्हळ्यार वायट केल्यार कसं मेळटा आनी बरें केल्यार कसं जाता बदला ते पुराणाचे तेंची मागीर गुरू ना केन्ना बदला महाबळेगडान म्हाका पयलीं आसक्त आशिल्ली यक्षगाना बदलाक. हांव 17 आशिल्लो. ल्हान आसतना हांव कुमठा डिबेट स्कुलाक वचपाक गेल्यार तेन्ना भद्रगिरी हरिदास विद्वांस भद्रगिरी अच्युतदासा संपर्क सामिप्य मेळ्ळें म्हाका. तेन्ना हांव जावन तागेलो सामिप्य गेलो म्हाका गुर्त ना. तागे कसलें काम करून दिवचें, तागे पुस्तक समकून दवरचें, पांय पडचें, तागे म्हणून अशें करून किर्तन आयकुचें बशिल्ल्या तेन्ना मागीर ते चलावण पळोवन म्हाका कितें मोग करता आशिल्लो तो आनी कायम सांगता आशिल्लो फ्री आसतना यो रे तुका हांव सांगता पुराणां गिराणां सांगता म्हणलें. तें जी कंटिन्यू केलें. एट दॅट टायम 15 दीस मंजेश्वर अनंतेश्वर देवस्थानांत तागेली हरिकथा आशिल्ली. म्हाका पळयलें ताणें 15 दीस तागे बशीची ते सांगपडेन तूं म्हाका तें दिव्य ज्ञान परमात्मान अनंतेश्वरान अच्युतदास मामान वतीन म्हाका दिवयलें. तेंची आज मागीर करगती जालें यक्षगान रामायण महाभारत केन्ना म्हण महाबळेगडान म्हाका पुरो शिकयलें यक्षगानांत बदलाक. आनी तागे बदलाक तागे बरीचशें हांवें दिल्लीन तूं यक्षगानान पार्टनी केला. राष्ट्रपती आशिल्लो तेन्ना राष्ट्रपती मुखार पार्ट केला. मागधमध्ये 70 निमिष मागीर 7 निमिष पात्र अशें जावन सामिप्य सांगत्य विद्वांसर बरे लोकांना सांगे उठच्या वचून हांव दोट साहित्य विद्वांस न्हय जळकीची तांगेले परिकरा सांगे बशी उठच्या वचून फुलां बशी वाया पड कशी देवा माथ्यार वच पळय तशींच म्हाका विद्वांस लोकांक बरे लोकांना म्हाका एक आदर्श व्यक्तित्वाक म्हाका रूपरेषा देवान कोण दिलें. बरोबर सर. तुमगेलें म्हाका उदाहरण भारी आवडलें. हे. फुलां हाळी बरशी हे वाया पडटा देवा माथ्यार हे. आसता. तर तुम्ही हे यक्षगान हे तुमगे आवडीन गेले. तुम्ही समाज कार्य बी मस्त केला. आता ते समाज कार्य करच्याक तुमकां प्रेरणा खंयसान आयली आणि कोविड या वेळार बी तुम्ही मस्तीत लोकांक हेल्प केले ते थोडे सांगा. कारण म्हळ्यार तेन्ना ल्हान आसतना मागीर बापान म्हाका आई बापान दिले संस्कार म्हळ्यार खंयचेय संदर्भार 10 रुपये आसलेले 1 रुपये पण तुका गरीबा दी रे म्हूण आईन सांगिल्लें. आनी कोण्याची भुके मनशां वाडटिली कोणे असल्यार मागीर अम्माली होन्नावरा लक्ष्मण नगर आमी घर आशिल्लें आनी हे घरा बी घर आशिल्लें. आई जेव केल्यार कोणे रस्ते मदीं कोणी आसके पळोवन ती जेवणां येता आशिल्ली. तें बी म्हाका शिकयन दिलें. कोणाची भुके मनशां आसल्यार तांकां अन्नदान कराची म्हणून तेंचे आई बाबान म्हाका शिकयलें अन्नदान करचें दान धर्म. ते परिसर म्हाका मेंटेलिटी आशिल्ली. ताज नंतर मागीर आदायान तुली कितले इन्कम उरली 20% हांव गरिबांक दिवचें म्हूण मनांत म्हाका ती बी मागीर देवा पुजाची विष्णू पूज कशी करता की तशीच गरिबां मदत करची देवा पूज म्हणूची. भगवान श्री कृष्णान सांगल्या दीन दलिता बरें कोण आसा की आपल्याक खुशी जाता म्हूण भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसतालें. तशें जावन देवा दीन दलिता सेव केल्यार म्हाका अगदी तृप्ती जाता म्हणल्याक अजून वय खाचे हांव तांकां बरेचशें उरता. तांकां खंयचेय समस्या उरलो प्रॉब्लेम उरल्यार भिवू नाका हांव आसलें कसो करा ಹೆದರಬೇಡಿ ನಾ ಇದ್ದೇನೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು तुम कसं जाऊ का हांव तें करता. खंयचे वरो JSP वरो खंयचे वरो ते उरच्या वचून देवान म्हाका बरें मार्गदर्शन दिल्या बरें आरोग्य बी दिल्या आनी बुद्धिमत्ते प्रज्ञाशक्ती बरी दिल्या आनीक इच्छाशक्ती क्रियाशक्ती उरच्या वचून देवान म्हाका मागीर मनाक कसं आसा पळय आजुनी देव चलयता आसा. आता तुम्ही यक्षगानांतू नाटकांतू काम केलं ते काम केलेलं दिसता ताच्या मागचो संघर्ष बरो उरता. तो खंयची अशी तुमका याद आसवे तुम्ही अशी कसले एक तत्व किंवा डिसिप्लिन आशिल्ले तेन्ना तुमकां तेन्ना आमी खाली मानसिक तृप्ती खातीर करचे आशिल्लें तें मनांत
तेन्ना आमी मास्टर हिरेन आंबरेची हांवें नाटकां पाठ केल्लो. उदाहरण दिता, नडुबीजी नारायण तागे बरेशे रस्त्यारी 2 पाट तागे बरेशे डिस्कस करचे. म्हळ्यार सन्निवेश हे गांवांत कोण कोण खंयचे म्हणून व्यक्ती आसाचे बदला मास्टर हिरण्य विचारता नडुबीजी नारायणांत ते विशया बदलाक म्हाका पयलीं धरून नाटकान केल्यार समाजाचे कसे अडेतडे लोपदोश तिद्दुपडी करचे आसा का यक्षगानावरीच नाटक एक फोकस. यक्षगानाक कशें तिद्दुपडी जाता तशी लोकांक तशें करचें ना म्हणून त्या बदलाक म्हाका नाटकांत केन्ना पार्ट करचें मातशें इंट्रस्ट आशिल्लें आनी हांवें आज वेरीक 39 नाटकां पाठ केलां. 39 नाटकां पाठ केल्यान 7 नाटकां कोंकणी, बाकी कन्नड. आनीक तुमी नांव आयकुच्या पळय वसाड बाबुटी नायक म्हणलें कोंकणी नाटक बरोबर बाबुटी नायकाले 7 नाटकांत हांव पार्ट केला. मायसून आनीक पप्पळ ते 7 नाटकांत हांव पार्ट केला आनी म्हाका अगदी तृप्ती जाल्या. म्हळ्यार कोंकणी भाशेन उलोवप कन्नडान बी रुढी जाल्यार कोंकणी उलोवच्या बी प्रॉब्लेम ना जाल्यार उलोवच्या समज जाल्यार कोंकणी नाटकां पार्ट केला. 10 वर्सां मागशी कोंकणी नाटक जावक मेळनाशिल्ली इजिली. बाबुटी नायकाल मात्र मेळत आशिल्ली आनी उट्ट तांगेली नाटक केले. आनी कडेरी कासरकोड पाड फॅमिली आशिल्ली, श्रीनिवास पाड दगडो फॅमिली आशिल्ली कासरकोड बिंदू माजी देवस्थान आमी होन्नावर कासरकोड ते बी नाटक करता आशिल्ले. तांगेन बी नाटकान बी पार्ट केला. गुंडबाळा देवस्थान आवारांत कोंकणी नाटक जाता आशिल्लें, होन्नावर रचबीदींचो नाटक जाता आशिल्लें ते बी म्हाका हांव थोडी कलावीद न्हय जाल्केची सामित्य सांगत्यार हाजें म्हाका गुशाक म्हळ्यार म्हाका आनीक म्हगे मनस्थिती म्हळ्यार हांव जावन आनी गुड कोरता म्हणना, हांव जावन गुड उलोवचें म्हगे मनस्थिती शालेय जिवन धरून म्हळ्यार म्हाका म्हगे जिवनांत संशोधन बुद्धी हांव कसलें वचना, म्हाका कसलें मेळचेना एबिलिटी आसना आसक्ती आसना त्या खातीर म्हाका मन नाशिल्लें. तशें हांव न्हू नग्यार मनाक कसो आज पडल्या देवान तशी कोण दिल्या. जाऊ तुम्ही आकाशवाणींतू सुमार इतले कार्यक्रम दिल्याचे त्याचे बद्दल एक थोडं हांव आमगे होन्नावरांत विणाकर म्हणलें प्रोफेसर आशिल्लो, प्रोफेसर विणाकर. म्हाका ताणें केन्नाची पयवरे न्यू फळां व्हडले ईद मारतली तुमी कित्याक आकाशवाणी वचना म्हणून म्हाका प्रश्न विचारताले. सर तुमी म्हाका सरा सांगलें न्हय तुमी म्हाका मार्गदर्शन दिलें हांव मुद्दाम वचून येता म्हळें. ते शेजारी वचून या मारलो 2 पटे विशय ನಮ್ಮ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಶೀಲತೆ आमी कशी वागता आनी आवस बापूय चेडवांक कशे संस्कार दिवका बदलाक 2 पट दोनी पट उलयलो. एक म्हणटा केरमले मामले ड्रायव्हरशी यक्षगान ताळो जाले कृष्ण संदान मामले कौरव नेगेल विदोरू आनी नेगेल अशी आकाशवाणींत ते आमकां 70 मिनिट्स दिल्ले. तेन्ना ते टायमार मेगेली क्लासमेट विजया शानबाग म्हणून आशिल्ली कुमटेची ती म्हाका करेक्ट गायडन्स दिलें आकाशवाणी प्रोग्रामाक. अशें न्हू तें बी देवा दयेन मार्गान आशिर्वादान पब्लीकला तेंगे केंद्र सहकारान बऱ्या रितीन जालें. आता तुम्ही अनेक कार्यक्रम दिल्याचे नाटक केले, यक्षगान गेले, आकाशवाणीर प्रोग्राम दिलो, तर हे सर्व एक कलाकार म्हणून खंयचे काम तुमकां जास्त आनंद दिता अशें? म्हाका म्हज्या जिवनांत चिरस्मरणीय 3 सन्निवेश आसात. एक हांव शाळेंत वचका जाल्यार बंदरंदी बळकुशार शिकलो आनी ताजे नंतर हांव आमगे दुकान आशिल्लें किराणा अंगडी देलकेची हांव शिकेरी शाळा सोडचें ना म्हणल्याक ऑगस्ट 15 जनवरी 26 ना खंयचे शाळेंत प्रोग्राम हांव मुद्दाम वता आशिल्लो. आमकां विधी दिली ताय स्कूल ते म्हणून त्या संदर्भार म्हाका हांव एक दीस पुणी ध्वजवंदन करता मन आशिल्लें. हांव ते टायमार एक दीस पुणी म्हाका मेळटलें लेखाक हांव तेचे मॅनेजींग कमिटी सांगचें हांव एक ध्वजवंदन करता म्हाका एक अवकाश दिया म्हणून. तशें जायना हांगा पंचायत अध्यक्ष आसा हांगा लोकल लिडर आसाची तशें तुका दिवचें जायना मागलें. उगी रावलो देवा खंयचे तरेन म्हाका
असो भरतांदे सांगले खंयची तरी म्हाका तूं कर म्हळें जाल्यार एक ना एक दीस म्हाका करता म्हळ्यार आत्मविश्वास आशिल्लो. ते संदर्भार 1985 ಅಂತೂ ಹಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಶಿಲ್ವ ನನಗೆ ದುಸ್ಲಿಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡರ ಕಾಮಾಂಕ 85 ಆಗಸ್ಟ್ 10 तारखेक बेंगलोर गेल्लो. 13 काम जालें 14 हांव भायर सरता गेल्यार कित्याक भायर सरलो म्हळ्यार फाल्यां बळकूट शाले वचका म्हळ्यार मनांत आमगे शाला म्हण आयल भितर बस स्टँड आयलो आयल भितर थंय भटकळ बेंगलोर बस चुकलें 9:30 मालो 6:30 बस चुकलें तशें हांगा बसका म्हणून बसलो. त्या संदर्भार कावेरी ट्रॅव्हल्स म्हणून एक बस धर्मस्थळा म्हणून आपयलें. हांव कडेन लेखलो गांवा वचून धर्मस्थळा वयच्या थंय एक ट्रायल घेवया म्हणून त्या बसार चडलो. गेले भितर 4 गंटल बस पावलें कावेरी लॉजांत तो राबलो. सकाळी 6:30 फ्रेश जाल्लो न्हांवन गेलो तेन्ना हांगा खंय वयचें म्हाका असो परिचय तेन्ना गुर्त ना कोणा धर्मस्थळा पहिले पण होतच होतं. నేను పైన गेला जाल्यार हे कार्यक्रम इन्वॉल्व करत नाशिल्लो. तेन्ना भायर येना फुडें आमगे पैकी दोग लोक किणी बाप सनी पुस बनसा पीठ काडल्यार इडली जाल्यार म्हूण कोंकणी उलयता आशिल्ले. म्हाका कान्ना गेल्या पांय पळय मामा खंयच्यान येयलें आमी बेंगलोरसान येयले फाल्यां ऑगस्ट 15 हाजी स्कुला वचचें आशिल्लें हांगा कावेरी रूम केल्या हांगा हाय स्कूल कितें दूर म्हळें तुमी काही मात्ता फोन करूं नाकाची 9 गंटल येया मागीर चेडल्या पेटयता तुमी हाय स्कुलाक मारलो. 9 गंटल अपडेट जावन गेलो हांव ताण चेडल्या त्या हाय स्कुलाक गेटा कडेन पावयलें. हांव वता वचाची म्हळ्यार म्हाका मनांत बोरेगौडा बेंगलोर बंद म्हणून जालें म्हळ्यार गुर्त ना पळय जालके म्हाका म्हाका मेशराश आत्मविश्वास आसा मुखार चमकून गेलो. एक ठिकाण शाळे चेडवांक लायन लायल्या एक ठिकाण मास्तर लोक उलयता आसाची पब्लीक 50 लोक आसाची. हांव नमस्कार केलो वचून येयल्ली बंद इला हांगच्यान येयले बेंगलोरसान येयलो आज ऑगस्ट 15 हांव कार्यक्रम आयकत आयलो म्हणून सांगलें. तशें ते म्हणाले कन्नडान तुमी आयिल्ले थंयच्यान आयले न्हय आजी तुमी आमगे ल्हान तो तुमी चीफ गेस्ट म्हणाले. चीफ गेस्ट करून चीफ गेस्टाक काम कशें जालें फ्लॅग वॉशिंग करचें. भारी एक काम मी मनांत येवजो उरता पळय ते ते तुमकां देवान साथ कोण दिलें. दिलें परमात्मान कोण दिलें तें मन आशिल्लें तशें न्हू म्हाका मनान दिसलें रोटी जारी तुपतल भितर मना समाधान म्हाका मना कसो आशिल्लो पळय देवान धरलें म्हण हांव कडेन हांव दाखोवन घेतिल्लो अडिल्लो सर म्हण ताणें हेडमास्टराक तें पब्लीक लोकांनी हेडमास्टराक म्हाका ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ ನೀನು ಇವತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಸೀನಿಯರು ಇವರಿಗೆ ಇವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತನಿಖೆ सांगलें अड्डा म्हळें. म्हाका ध्वजवंदन करच्याक दिली. ध्वजवंदन करच्याक दिले नंतर म्हाका म्हज्या जिवनांत चिरस्मरणीय विशय म्हळ्यार फस्ट तो मात प्रश्न विचारलो चिरस्मरणीय म्हळ्यार हांव खंयच्या टायमार हाय कन्नड शाळेक वचकेला उठगास केली की एक दीस पयलीं म्हाका ध्वजवंदन करचें जावका म्हणलें अभिलाशा. तदनंतर अन्य पटे कारगिल युद्धाक गेल्लो एखादो मनीस कॅप्टन नवीन नागप्पा तागेर बदलाक तरंगांतून दुसरे कडेन हांव आयकल्लें आनी युट्यूबार बी आयकल्लें तसो मनशाक भेट करता म्हणून मनांत ते संदर्भार हांव तो खंय उरता म्हणून इन्क्वायर करना पळय बेंगलोर इंदिरानगर उरता म्हणून कळ्ळें. हांव इंदिरानगर गेलो ताका मेळचेक मेळ घेयलो गुर्ज ना हांव जावन गुर्ज करून घेतलो कडेन इल्ला तुमी हांगा राबा आमी तूं जेवया मारतो कडेन मस्ती विशय ताका म्हाका जावका आशिल्लें खंयचे कसन जाल्लें सच म्हाका म्हाका समजूंक जाय क्युरियोसिटी कसन जालें थंय कसन माहिती घेतली ताल्यागी तेन्ना ताणें म्हळें हांव वचके जाल्यार ताका धर्मस्थळा एक फोटो शाल अगदी घेवन गेलो. त्या संदर्भात ताका घर लेगेची ताका हॉनरिंग केलें आमगे हे म्हज्या जिवनांत फस्ट हॉनरिंग सैनिकांचो. तदनंतर आनी 9 लोक हांवें सैनीक लोकांक सन्मान केला फस्ट हे बी म्हज्या जिवनांत अगदी चिरस्मरणीय दिवस
ಶ್ರವಣ ಅನೇಕ ಅಮ್ಮನ ವೈಕುಂಠ వచ్చి ಏಕಮೇನ ಪೈನ 2014 आरामाशिल्ली एक दिसा आपयलाली म्हळ्यार तुमी प्रश्नाक उत्तर हे गेले बरोबर. आपयलाली एवढे मार तुका हांव सान आसतना धरून घेतिल्लें आज एक दीस म्हागे पांयार बसका मारी कितले वर्साची किती काय? तिका 93 गेल्या ती तेन्ना म्हाका 70 वर्सां देलकेची लागप न्हू एक तुका सान आसतना धरून घेतल्या कशें कशें केलें तूं गोतस मरे आज एक दीस म्हागे पांयार बसका मारी 2 मिनट पांयार बसलो म्हाका गच्च्या पगार घेतलाली आनी बाकी लोकांक चंद तूं मालगाडो बाकी लोकांक समोर उरता मरे मार जाय ती घे मरे तें दीस म्हागे जिवनांत तूं हे 3 घटना आसा पळया म्हागे जिवनांत तूं चिरस्मरणीय आनी विसरचें न्हय. हाय तुम्ही 3 घटना जीवनांतलो चिरस्मरणीय अविस्मरणीय म्हणून सांगल्यो खरे अगदी ऐकूच्या बी आमकां खुशी जाली ते तुमकां समाधान मेळचें तसलें आशिल्लें. तर आता ते जाल्या नंतर एक भद्रगिरी अच्युतदास तुम्ही त्यावेळी सांगले तुम्ही तांगे बशी एक 15 दिवस उरले म्हणून तांगेल ती शैली तांगेल ते उलोवचे भारी चंद तांगेल हातूंत आनी कसो विशेष गुण तुम्ही पळयले तांगेल्यान तूं बंधुत्व तागे ब्रश तो केवळ हरिदास चलकेची ही आत्मीयत आशिल्ली आनीक कोणे कसलें विचारल्यार पुराणा विशय सांगता आशिल्लो आनीक मनन करता आशिल्लो आमकां काणी सामकी बरशीची तूं कळ्ळी म्हळ्यार आनी कसो असले विशय ह्यो भागवतान तूं कितल्या अध्यायान तूं वाच पळटा म्हणून आनीक त्या टायमार अच्युतदास मामान ताणें बरयल्लें इश्टदाट भागवत म्हाका गिफ्ट दिलें आसा अजून मेल्लें आसता खंयचे भाशेन तूं कन्नडान ताणें बरयल्लें भाश्य कन्नडान भागवताचें तातूंत आनी 15 अध्यायांतू एक अध्याय कृष्णाक आनी उद्धवाक संभाशण त्या संभाशणेंतू उट्टोकांक आमगेले उट्टूलोक भारतीयांक मॉरल कशी चोळका स्नेह म्हळ्यार कसलें कौटुंबीक समस्या कौटुंबीक समाजांनी कशी आमी कशी उरका आमकां आमी आदर्श कसले बदलाक तेन्ना उद्धवाक कृष्णान दिल्ली पुस्तक उदाहरण पुस्तक त्या हाजेन बी म्हागे जिवनांत हांव जास्त मस्त बदलाव मस्त शिकला ते बी म्हागे जिवनांत अभिवृद्धी खातीर नाजाल्यार म्हाका ज्ञान भंडाराक ते बी सहाय जाला त्या हाजेन अच्युतदास मामाक मामलेडा बरशीची अच्युतदास मामाक हांव विसरची जायना तो बी म्हागे हरजांतो आसा केन्नाची तुमगेले हे जीवन प्रवास ऐकून भारी खुशी जाता. आता एक आत्ताचे तरणे चेडवांक एक खंयचो तुमगेले अनुभवान तुमगेले इतले वयाचे प्रवासान एक बरो कसो तरी संदेश सांग. आता खरें सांगता म्हळ्यार आमी लेखल प्रमाणे आत्ता जनरेशन आसा पळय यंगस्टर्स बेगीन भिन्नत आसा म्हळ्यार जनरेशन भिन्नत आसा ते बदलाक आमकां कळटलें बेगीन आमगेलो आमचो अभिप्राय भेद नाजाल्यार आमगेलो बदलाक जास्ती गौरव मेळना सपोज केलो संदर्भार जाल्यार तिकेची सन्निवेश म्हळ्यार आमगे भारतीय यंगस्टर आसा पळय दे वील ग्रेट आमगे यंगस्टर आसा पळय तांगेले तांणी मन केल्यार कसलें करताची ताजी बरीशी देवान आनी सरस्वती पुत्र सारस्वत गौड सारस्वत JSBचे तांगेले हे यंगस्टर्स आमगे JSB यंगस्टर्स आसा पळय अगदी साफ प्रिय आनी मन केल्यार कसले कोण ताकद तांकां सरस्वतीन दिल्या ताजी बरीशी तांगेले कुटुंब आम बापान हे तांगेले चेडवांक योग्य मार्गदर्शन दिता अजून वरीकची ते हाजेन म्हाका दिसता इन फ्युचर दे वील बिल्ड ग्रेट इंडिया एंड दे वील बिल्ड ते आमगेले JSB समाज अगदी उत्तम स्थिती हाडटा म्हणून म्हाका विश्वास आसा ते डू जाल्यार म्हागेलें इंटेंशन आज वेळीक हांव तुका सांगता म्हाका सवलार बेजार ना कोणाची हांव म्हागेलें कसं मिस्टेक बी जाल्यार हांव चूक मागता जाल्यार कोणेच म्हागेले देशा बदला उलयल्यार
हांव एग्री करना तांच्या झगडी करचेची कित्याक म्हळ्यार नेडात भारत महान आमगे तुमकां तसो आमगे देश पुण्यभूमी देवभूमी आमगे देशाचे परंपरे इतिहासू सांस्कृतिक बदकू परदेशात लोक आमकां होगडी करताची देश मोदलो नेशन फस्ट म्हणल्यार उरलो न्ही न्हू तुमगे अडिलो सेवे देशाक दिवका म्हणून समस्त यंगस्टर्साक हांव सांगता आसा ते बी जावका म्हाका आता वर्क आम्ही पै मामा उलयले तेन्ना तांगेले समाज कार्याची प्रीती देशाची प्रीती तुमकां कळनायली भारी खुशी जाली तांगेले उलोवन तांगेले थोडे फोटोज हांगा आमगेले आसाची ते स्क्रीनार दाखयताची ते तुमी खंयच्या संदर्भार म्हणून सांग हे धर्मस्थळाक फस्ट म्हाका मना आशिल्लें फ्लॅग होस्टिंग करता म्हणून त्या संदर्भात मागीर जिवनांत चिरस्मरणीय दिवस म्हळ्यार देशा बदलाक हांव हें केल्लो ते म्हगेले जिवनांत एक अगदी मेमोरेबल विसर्जना तेन्ना म्हणून हांव खंयचे दिवन प्रयत्न करता ते विशया बदलाक म्हाका हो हे सन्निवेश धर्मस्थळ धर्मस्थळ परमपूज्य धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगडे तांणी म्हाका तेगे बदलाक म्हाका म्हगे चटुवटीके पळोवन म्हाका सन्मान केल्लो सकलाक म्हगेलो गुरू केरमने महाबळेडा सकलाक तो वासू मोगेर मिल्ट्री जाका हांव इडगुंजे हायस्कुलाक सन्मान केल्लो सेकंड फस्ट दुसरो वासू मोगेर इडगुंजे हायस्कुलान एक पब्लीक फंक्शन करून ताका सन्मान केल्लो तो शिरालीचो होन्नावर आतां रिटायर जाला ताका सन्मान केल्लो पडतो हो म्हाका बेंगळुरांत स्वामी विवेकानंद सद्भावना राष्ट्रीय पुरस्कार दिल्लो म्हगे समाज सेवे बदल होचेची कॅप्टन नवीन नागप्पा हांव सांगिल्लो तुम्ही वचून ताका ताका दिल्लो कॅप्टन नवीन नागप्पा ही फ्रॉम हुबळीचो आतां रिटायर जाला बेंगळूर इंदिरा नगर आसा हे म्हगे सर्टिफिकेट म्हाका दिल्ली समाज सेवा राज्यान बेंगळुरांत दिल्ली हाडू हब्ब सांस्कृतिक उत्सवांच्यो म्हाका पद म्हणचे दिल्ले हांव ते बरयली देशभक्ती गीते आनी भजनां बदला म्हाका दिल्ले तांकां पुरा लायकींग करून म्हाका अभिनंदन दिलें आनी हांव ते बरयले पळय भारतांबे बदला बरयले पोवाका म्हाका राष्ट्रीय प्रशस्ती दिल्ली ते विवेकानंद एका जन्म प्रशस्ती दिल्ली तीच हे विंगड आत्मश्री प्रतिष्ठान बेंगळुरांत तांणी बी म्हाका जीवन साधने बदलाक प्रशस्ती दिल्ली ते बी समाज सेवेचीच ही हांवें बरयल्ली देशभक्ती गीते हे 141 कोटी भारतीय हे कन्नडांबेचे हे हांवें बरयल्ली ते भारत मातेचे हे कन्नडांबेचे हे सैनीक लोकां बरयल्ले हांवें बरयल्ली म्हळ्यार म्हगे जिवनांत हांव देव धर्म देवा पांय पडटा अम्मा पांय पडटा आशिल्लो म्हगे सेकंड म्हळ्यार सैनीक तांकां कलम उडगास तांगेल उडगास करता केन्नाची ते थंय पुडच्या वचून आमी हांगचे आराम आसाचे म्हणून तशें तांगे बदलाक हांवें बरयल्ली हे बी हांवें तांगे मिलिट्री केंद्र कॉपी करून 50 कॉपी करून तांगे मिलिट्री केंद्राक पेटयले छान म्हळ्यार म्हगे कर्तव्य केल्या जिवनाकाचे आनी तुगे बरें आसाचे म्हणून ते बी म्हगेले जिवनांत एक मैलू गेलोची सैनीक बरशी वडनाट केल्लो हो यक्षगाना पार्ट तुम्ही लक्ष्मण हो रामा लक्ष्मण सन्निवेश सीता वियोग जायना फुडें पयने तांगे रामश्वेद करतात तेन्ना हांव लक्ष्मणा पार्ट केल्लो तो बी हांवें गुणबाळांत केल्लो होन्नावर गुणबाळांत हो बी गुणबाळा देवस्थान बलराम गेलो हो बलराम गुणबाळा देवस्थानाचो आराध्य गणपती यक्षगाना गणपतीचा ते देवा पाट घाली भितर देवा म्हाका 2 गाजी नांच आसा तेंका नांच म्हणून दायले तुमगेलो हो एक इतलो दीर्घ प्रवास आयकून आनंद जालो आमगेल वीक्षकांक बी तो आयकोवच्याक बरें दिसतलें जाके तरीके सर्व वीक्षकांक अनेक धन्यवाद आणि तुम्ही ह्या वयार बी प्रवास करून हांगा येवन आमकां तुमगेले अनुभव सांगिल बद्दल
तुमका बी अनेक अनेक धन्यवाद. तुम्ही आमकां आपयलो हेन म्हणून आमकां अवकाश दिल्याक विश्व कोंकणी संस्थेक हतपूर्वक आभारी जाला हांव. आनीक मुखार दिवसांत ही संस्था अभिवृद्धी जावं ಒಟ್ಟು ಮಾದರಿ आणि आदर्श संस्थे जावन समस्त विश्व कोंकणी अगदी मेलू जावं म्हणून ताई भारतांबेल्या प्रार्थना करता. आणि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु.